म्हणजे नरकासूर ही गोंयची प्रथा न्ही आणि नरकासुराच्या विरोधात स्टेटमेंट्स केलेले स्पर्धा करता स्पर्धेचे आयोजित करता। तुम्ही मुरगांव हिंदू समाज गेली 40 वर्सां नरकासूर वध स्पर्धा आयोजित करता। सुदीन ढवळीकरांच्या प्रतिक्रियेचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसतली? कशें आसा की आमची हिंदू संस्कृती ही व्हड संस्कृती आसा सांगपाचें म्हटल्यार। आता आमी करता हे नरकासूर वध स्पर्धा करता आमी आनी तातूंत आमी तितलेंच श्रीकृष्णाक तितलेंच महत्व दिल्लें आसा आनी नरकासूर वध करपाक फाटलो कितें तरी आमचो हें आसा। कित्याक फाटीं जर आमी पळयत आमची हिंदू संस्कृती पळयत नरकासूर वध जावनूच दिवाळी आमी साजरी करता। हे जे वायटाचेर ही मात म्हणटा पळय आमी जे कितें वायट आसा ते दिसा काबार करतात आमी सत्याचो विजय म्हणून साजरो करतात आनी ताच्या फाटल्यान इतिहास आसा आनी ताच्या फाटल्यान खूब व्हडली कथा आसा कळ्ळें। तेन्ना म्हाका दिसता की आमी हे जे कितें करता पळय ते आमच्या हिंदू संस्कृतीक धरूनच करता म्हणून आमी सदांच म्हणटा नरकासूर वध स्पर्धा म्हणटा आमी नरकासूर स्पर्धा म्हणनात। सो तेन्ना आमचें एक स्पश्ट मत आसा की आमी हे जे कितें करता पळय ते आमच्या संस्कृतीक धरूनच करतात। सुदीन ढवळीकर गोंयचो लिडर आसा आणि तो अशे तरेन स्टेटमेंट करता हेजेर तुजी प्रतिक्रिया कितें आसतली? कित्या खातीर स्टेटमेंट केला आसतली तेणें अशी? पळय हांव ताजेर कांय सांगपाक शकना कारण तो एक मंत्री आसा अनुभवी राजकारणांतली अनुभवी व्यक्ती आसा। ताजेर म्हाका जाल्यार दिसता आमी वैयक्तीक रित्या ताजेर कितें स्टेटमेंट करप योग्य जावचें ना पण सबंद गोंयच्या जनतेक खबर आसा नरकासूर वध स्पर्धेच्या फाटलो हें कितें आसा पार्श्वभूमी कितें आसा। असले स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपा खातीर केले अशें दिसता तुका? अशें हांव म्हणना पण कितें आसा की प्रत्येकान स्टेटमेंट खंयचो करतना विचारपूर्वक करपाक जाय।